वास्कोचे दामोदर देवाचे सप्ताह हे गोंयभर फामाद. गोंयभरच्यान भावीक ह्या सप्तका निमतान वास्कोत येतात. ह्या वर्सा सप्ताह 18 ऑगस्टाक मनोवपाचे आसा. ह्या फाटभुंयेर वास्को सप्ताह समितीन जांबावलेंतल्या दामोदर देवळांत नाल्ल अर्पण करून येवपी वास्को सप्ताह महोत्सव यशस्वीपणान चलोवपा खातीर आशिर्वाद घेतलो. सप्ताहा पयलीं नाल्ल अर्पण करप ही वर्सुकी परंपरा आसा. समितीच्या वांगड्यांनी सप्ताह यशस्वीपणान जावचें म्हण ह्या वेळार प्रार्थना केली. RDX गोवा खातीर प्रसाद नायक. वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी रामबाबा हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून. आनी ही पारंपारीक आमची जे वर्साची आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडल्या संख्येन. आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर. सो तशें करून आमी सगळे नॉर्मली अशेंच येता आनी देवाक सांगणें करून घेतात, सगळे जावन दर्शन घेतात आनी नाल्ल आनी देवाचो प्रसाद घेवन मागीर आमी फुडल्या कार्याक सुरू करता. वास्कोचे सगळे भावीक आज दामोदराक म्हणजे जांबावले येवन आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे श्रीफळ अर्पण केलें आनी आयच्यान आमचो खरो म्हटल्यार सप्ताक सुरू असो दिसता. आज म्हाजे इतले मेंबर्स हांगा सगळे जमलेले आसा आनी सगळे हांगा वास्कोच्यान स्पेशली येवन देवाचें दर्शन घेतलें आनी आयज आमी श्रीफळ दवरून आयज प्रसाद घेतलो. म्हणजे आमकां सप्ताक करपाक फुडें बरे भशेन जावपा खातीर आनी तो बरे भशेन जातलो. तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे ह्या वर्सा म्हाज्यानी खरोच बरो कार्यक्रम करपाचो आसा, बरे गायक हाडपाचे आसा. कार्यक्रमूय जसो सुटसुटीत जाता पळय सुंदर असो करपाचो आसा आनी तो हांव करतलो ह्या वर्सा. कारण आमचो मेन कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई आसा, म्हाज्या बरोबर आसा. तांकां हांव सांगतलो सगळे बरे कार्यक्रम कितें आहा ते म्हाज्या मनान आसा. हे फावट खऱ्यांनी दाजीन सांगला त्या प्रमाणे बरो एक नेटान प्रोग्राम आमी सगळे जाण करुया. सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळे म्हाज्या बरोबर राव, तुमकां जाय तशे कार्यक्रम हांव करून दितलो. तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो. नवीन चेहरे आहा पण सगळे एक्सपिरियन्स चेहरे आहा. जाल्यार आमचें अशें आहा की आमी कसलें वास्कोकार कार्य सुरवात करता जाल्यार आमी पयलीं कोणी नोकरी मेळो ताका, नोकरी मेळच्या पयलीं मेळ्ळ्या नंतर इलेक्शनाक बसच्या नंतर जावं लग्न कसलें शुभ कार्य आसूं, गाडी घोडो घेवं कितेंय घेवं जाल्यार आमी आमच्या दामोदराचेर इतको विश्वास आमकां आमी श्रीफळ अर्पण करता थंय पयलीं देवाक आमी श्रीफळ दवरता आनी तेच्या नंतर आमी शुभ कार्याक सुरवात करता. त्याच प्रमाणे हो सप्ताक मोठो उत्सव, गोंयाचो व्हडलो उत्सव जाल्यार आमी श्रीफळ तशें बाईन सांगल्या प्रमाणे श्रीफळ दवरून पावती दवरली आनी वर्गणी करपाक सुरू केली. जाल्यार हांगासरूय आमी हांगासर राखण घेवपाक की सप्ताक बरो सुरळीतपणे जावचो, सप्ताक बरे यशस्वी जावचो म्हणून आमी हांगा देव दामोदरा कडेन येता. सगळे आमी भावीक भक्तगण सगळे येता हांगासर आनी देव दामोदराचो हे मूळ आशिर्वाद घेवन वयता. आज वर्स पद्दती प्रमाणे सगळी भजनी सप्ताची कमिटी आज हांगा नाल्ल दवरपा आयल्या आनी सदांच आमी ह्या वर्सा हांगा येवन नाल्ल दवरून म्हणजे खऱ्या अर्थान भजनी सप्ताची सुरवात करता. यंदा सगळ्या मुरगांवांतले लोक आमी येवन हांगा दामबाबाच्या चरणी येवन म्हणजे जामावले आमी नाल्ल अर्पण केला आनी येता त्या 18 आनी 19 जेन्ना सप्ताह जातलो आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सप्ताह केन्ना येता आनी केन्ना आमी देवाचें दर्शन थंय घेता. हाजी उत्सुकता ही सगळी आमकां वर्सभर लागून उरता. तातूंत भितर फेरी येता, खाजेकार येता, बाकीचे सगळे येता आनी एक बरें वातावरण फुडले 7 दीस म्हणजे 18 तारीख ते 7 दीस आमी वास्को भितर पळयता. आनी आयचो हो नाल्ल दवरपाचें कारण म्हणजे आमी राखण ही सप्ताह बरो जावचो म्हणून निर्विघ्नपणे पार पडचो म्हणून आनी फुडले वर्सभर आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें हाच्या खातीर वर्सान वर्स मुरगांवची ही कमिटी हांगा येवन नाल्ल दवरतात. ताच्या खातीर आमकांय खूब बरें दिसता की सगळ्यांचे चिंतून म्हणजे पुराय वास्कोचे चिंतून ते आज खंय तरी फुडें सरिल्ले आसा. आनी वास्कोचो सप्ताह म्हणजे एका धर्माचो सप्ताह न्ही, हो सगळ्या धर्माचे लोक सप्ताक मानतात आनी आमी पळयतात की लायनीन बसून विविध प्रकारचे लोक म्हणजे मुसलमान बसून क्रिस्तांव बसून लायनीक रावन दामबाबाक आपली म्हणजे नमस्कार घालतात, तांचे कडेन आशिर्वाद मागता. अशी आराध्य दैवत आमचे दामबाबाचें वास्को जें स्थळ आसा आनी हांगा जें मूळ स्थळ आसा थंय आमी आज मुद्दम हांगा आयल्या आनी ह्याय वर्सा म्हाका पूर्ण विश्वास आसा भरत कोलगांवकाराच्या अध्यक्षते खाली एक बरो प्रोग्राम हे फुडले 7 दीस हो वास्को भितर आमकां पळोवपाक मेळटलो. वास्कोकारांक बरी मेजवानी म्हणजे बरे गायक जे आमी फक्त टीव्हीर पळयता ते ह्याय फावटी आमी पळयतले आनी त्या खातीर
आमचो आमी सदांच वास्कोकार मुरगांवकार दामबाबाचे खंयचेय कार्य असले जाल्यार ताका पूर्ण पाठिंबो आमी ऑटोमॅटिकली कोणाक सांगपाची गरज पडना आमी दीत आसता आनी ह्याय वर्सा जे स्वप्न घेवन आज आमचो भरत कोलगांवकार अध्यक्ष जाला ताजी कितें स्वप्नां आसतली ती बरे वास्कोकारा खातीर बरी मेजवानी दिवपा खातीर बरे गायक हें करपा खातीर बरो सोंपता खातीर त्या वावर करता तांचे खातीर तांचे अभिनंदन.